आज ये जे हातल्यान दिसती पडा, दिस इज कोलवा बीच एंड आई एम दी MLA ऑफ दिस कोलवा बीच फॉर लास्ट 3 years. आणि हांव येयले तेन्नासून 2022 आसून हे कोलवा बीच ही क्रीक सारक करपाक असेंब्ली हांवें जे प्रपोजल मांडले, म्हाका सद्या हेज्या पयलीं कोणें सोल्युशनां दाखयलें नाही. लास्ट सोल्युशन जे आमी दिल्लें सरकारा कडेन आनी WID कडेन वॉज टू डू एन्युअल मेंटेनन्स. म्हणचे हिंगा एवरी डे मानाय दवरपाक, आनी हो प्रपोजल मारोग म्हणलो आनी हो प्रपोजल मारोग म्हूण शेल्फाक घालून दवरलो ती फायल. ना वॉट इज बेटर, एक 25 लाख 30 लाख जे WID एस्टिमेट करता, हांव एस्टिमेट कोना. वर्सा समज ते 20-25 लाख मेंटेन करपाक एक क्रिकीक मोडू पडटाय. इज दॅट इज ओके और इज दीस बेटर? एंड दीस इज टुरिजम. आनी व्हिडिओ काड जाल्यार गोंयचें नांव पेड्यार जाता. सो व्हिडिओ काडा आसतना डिपार्टमेंटा सांगून असेंब्ली उलोवन पयस मोड हे साफ करूं जातालें न्हू. सो जरी तरी हें जायना जाल्यार वॉट आर वी सपोज टू डू? एज अ MLA my power is to speak in the assembly. As a MLA being from the opposition, it is not my duty to give suggestions to the government, but I give suggestions because I feel bad for these things. I want to do that. This may, can we make it happen? Can Goa see beach bonanza back again in Kolwa? Can Kolwa see and take Kotta Zalar? We have to make sure that we take these things done, and you are the only department who is doing this. WID is responsible for making this creek clean. Tourism department kona, kon kona. My full support is there. I think let us work together. We got 2-3 months. Let us get this creek clean and let us make sure that we do this. मुगे एकू रिक्वेस्ट, let's get these things done. जे कोणा सरकारान दिसता की पयशे नाय आनी हिंग पयशे घालपाक जाय नाय, म्हाका सद्या दिस इज अ कॉल. एन्युअल मेंटेनन्स करपाचें वो हे अशें करून पोतून व्हिडिओ काडपाचे. आज हांवें व्हिडिओ काडा, हालींग आनी 10 जाण आहाय. हाल मंडल आहा BJPची, तो BJP मंडल येवन काडपा जाय, पूण मंडल हें कोना. मंडल फकत फ्लावर बुके घेवन कोता. मंडला हांव इनवायट कोता. AI आतां प्रेस घे सायसाक, मुजेरी घे आनी सरकाराचेरी घेराय. BJP मंडल, आय एम कॉलिंग यू ऑल ओपनली कम. यू ऑल हॅव टू डिवेलप दीस. वॉर्ड 5 कोलवा बीचीची हांवें आतां वॉर्ड 5 रेजा सिल्वा उलयता आनी आमी हिंगा हांव आतां एलॉंग विथ आवर सर बेन्झी वेगस MLA. म्हणजे हें आमगे कोलवा बीच ही आयकॉनीक बीच म्हणटाय, सगळें कॉन्टेमिनेटेड जालो आहा हिंगा. आनी शेड पब्लीक टॉयलेट आहा हिंगा स्वीच, ते सगळें हिंग जाताय आनी क्लीन करपाक कोण एक्शन घेयनाय. सो आम गव्हर्मेंटाक मागता ही आयकॉनीक बीच आनी हें उदो आतां 2 दीस होल जाल्यार लोकां प्रॉब्लेम जातलें, कित्याक सगळे लोक हिंग उदो न्हांवता. सो आमकांय बी पॉल्युशन जातलें सगळें. ताका लागून मातशें गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें, बिकॉज दीस इज द नीड ऑफ द आर म्हणटा ते भाशेन. आनी सगळे ऑफिशियल आहाय तेमी एक्शन घेवन तें क्लीन करचें. आनी हांव सर बेन्झी वेगस आमगे MLA थँक्यू म्हणटा, कित्याक तो 110 टायम्स आम आपयताय तितले बट येता सगळे आपल्याक एक घेवन टिमींग घेवन आनी आमकां हेल्प करता. आतां एक फावट जालो ना, म्हाका सद्या 100 टायम्स कोण तो येयला आनी एक पळयता कोण कोता करता तें मातशें तुमी एक्शन घेवचें आनी क्लीन करची बीच आमगेली. थँक्यू.